एनजीओन हायकोर्टान घाल्ले PILच्या सुनावणे वेळार गोय सरकारान सांगले ते अशे डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशनाक काम करपा खातीर ज्या मांडावळीची गरज आसा ती आजून थारिल्ली ना। ती फाउंडेशनाच्या फुडले बसकेन थारतली। फुडली बसका हे म्हयन्याच्या पयल्या सप्तकांत दवरल्या। डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशनाच्या मांडावळीचे कल्पना दितना सरकारान हे खातीर एक कमिटी करपाचें थारायला। ही कमिटी उपरांत डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशनान घेतिल्ले निर्णय चालीक लावपाचें काम पळयतली। हे सुनावणे वेळार सरकारान गोंयचे कांय गांवांनी पिवपाच्या उदकाची पुरवण सारकी जायना हें मान्य केलां। सांगे तालुक्यांतल्या काल्या आनी कुर्डी, दिवचल तालुक्यांतल्या मये, मुळगांव आनी पाळी, धारबांदोडा तालुक्यांतल्या मोले हे गांवांनी पिवपाच्या उदकाची कमतरता आसा हें सरकारान हायकोर्टा मुखार मान्य केलें। हे गांवांनी सध्या टँकरा वरवीं उदकाची पुरवण जाता, मात थंय उदकाच्या टांकयेची गरज आसा हेंय सरकारान सांगलां। हे गांवांनी पिवपाच्या उदकाची पुरवण नियमीत करपा खातीर ते पंचायतीक बरोबर घेवन फुडलीं पावलां उखलतले म्हूण सरकारान हायकोर्टाक सांगलां। ह्या केशीचेर फुडली सुनावणी हायकोर्टान परत 4 सप्टेंबराक दवरल्या। प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर मुकेश कुमार।